ऑन दॅट पॉयंट न्ही पांडुरंगान बरो इश्यू काडिल्लो तो फेरीचो. सुयश आमी बरें पळयलां की फेरी खातीर पयशे दिवप ही गोंयकारा खातीर नवी गजाल न्ही. पूण जेन्ना आमी परत सांगलें की आमी परत पयशे घेवया म्हणून, नंबर वन ते विचारता कॉन्सेप्च्युअली डू यू थिंक वॉट गव्हर्मेंट डीड इज रॉंग. नंबर टू नाव गव्हर्मेंट हॅज विड्रॉन इट बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड पब्लीक प्रेशर. डू यू थिंक वेदर वॉट गव्हर्मेंट हॅज डन इज रायट नाव. वा आमी आतां जो उलयल्लो आमी हावस टॅक्साचो आनी हाजो टॅक्साचो इश्यू तोच प्रकार तो. सरकाराक फेरी लॉसाक कित्याक गेली. फेरी ही पयलींच्यान चलता गोंयाक. फेरी लॉसाक कित्याक वता. कदंबा तशीच फेरी. कदंबा लॉसाक कित्याक गेली. ट्युरिस्टीक स्टेटीक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट लॉसाक वता. हें इतलें म्हणजे अकलेचें सरकार म्हणजे अकलेन दळिद्री आसूं शकता. हें कित्याक जालें कित्याक त्या कदंबाक स्टाफानूच लुटली. तिजें पेट्रोल चोरप, नवे टायर नव्यो बसी हाडल्यो, तांचे टायर काडले पन्न्या घाले, नवे टायर काडले विकले. पन्ने झरिल्ले त्या नवे कदंबाक पन्ने टायर 4 दिसां भितर. रनिंग कांय ना. डिझेल चोरप, टायर चोरप, स्पेर पार्ट चोरप. कदंब गेली. फेरीचें कितें जालें. फेरीचेंय तेंच जालें. फेरीचें डिझेल चोरतात. आतां जर फाल्यां सकाळीं सोलर फेरी केली डिझेल कोणाक मेळटलें. डिझेल बंद. सो कोणाक ती आतां रेवेन्यू बाबा कमी जालो कित्याक. हाजेर सरकारान पयलीं काम करूंक जाय आशिल्लें. आनी मागीर तरी जर तुमकां तातूंतल्यान जर दिसता ना बाबा इतलें करून सुद्दां रेवेन्यू येवपाक शकना जाल्यार मागीर तुमी वाडीचें पळया. नाजाल्यार तुमी वाडयतले आतां परत त्या डिझेला भशेन ते चोरीच वतले. कदंबाची तुमी टिकेटी वाडयले म्हणून कदंब प्रॉफिटां आयली ना. कित्याक तुमची यंत्रणा भितरली पोखर बी तशी आहा. सो लोक भरीत रावतलो जुंव्यावेलो. रेवेन्यू वाडप हाका म्हजें ऑब्जेक्शन ना. लोकांनी इन्फ्लेशन वाडटा, सरकाराची येणावळ वाडटा, आपलो जेन्ना हाताक पयसो घोयटा ताजो टिकेट वाडून लोकांनी पयसो दिवकूच जाय. पुणून तुमची यंत्रणा तो वाडीव रेवेन्यू तरी तुमच्या पदरां घालपा इतली सारकी आहा काय थंय. तूं म्हणटा ती यंत्रणा पयलीं जाग्यार घाल. ती यंत्रणा जाग्यार घाला पयलीं. नाल्यार तुमी हाडिल्लें थंय बरी वतलें. रिवर नॅविगेशनाचो स्टाफ कसलो हें प्रत्येक जाण ते चोडणाचे येवपी वचपी मनशां विचारल्यार कळटा थंय कसले कसले लोक आसता ते फेरीचेर. ओके पण तुवेंच इशू काडिल्लो फेरयेचो. आज सादो प्रश्न विचारलो तो की सरकारान तुगेले फेरये खातीर पयशे टिकेट लावन चूक केली काय कितें आनी आतां सोकॉल्ड पब्लीक प्रेशराक लागून जे विड्रॉ केला ते बरोबर काय कितें. चूक केली म्हळ्यार आमी जे लास्ट टायम जेन्ना IIT प्रोजेक्टाचेर बी उलयल्ले तशेंच की लोकांक विश्वासान घेवप ना. आपणाक आतां मिनिस्टराक दिसलें की बाबा हेका लावया तेणी काडली ऑर्डर. तेणी 10 रुपया 40 रुपया 100 रुपया काडली तेणी ऑर्डर. आनी आतां जेन्ना प्रेशर लोकांचो येयला तेन्ना तेणी आतां तो फाटीं घेवपाक चिंतता. पूण हांव कितें म्हणटा तूं पयलींच कित्याक हे लोकांक विचारूंक ना. जर हांव म्हणटा की म्हाजें अशें मत आसा की स्कुटरींक आनी 4 व्हिलरांक पयशे लावपाकूच जाय. कोणाक लावपाक जाय जाल्यार चोडण जो भाग आसा चोडण नार्वे दिवाडे हे लोकांक येवपाक पूल ना. तांकां तुवें कितें तरी एक पास सिस्टम किंवा तांकां माफ आसपाक जाय. आतां बेतींतल्या लोकांक येवपाक पूल आसा मांडवीचो जाय जाल्यार तशें तेंच्यानी येता स्कुटरवाल्यांनी. पूण ते फेरीच वापरतात. सो हे 4 रूट जे आसा दिवाडी चोडण, दिवाडी टू रायबंदर, दिवाडी टू नारवा, चोडण टू रायबंदर आनी हो बेती टू पणजी हे 4 रूट गोंयांतले मोठे हजारांनी गाडयो दीसभर थंयसर येत जाता करत आसतात. आनी हांच्या कडल्यान जर रेवेन्यू घेतलो न्ही जाल्यार तो त्या डिपार्टमेंट जो सुयश म्हणटा की ते अत्यंत वायट परिस्थितीन हा डिपार्टमेंट आहे. सो त्या डिपार्टमेंटाक फायदो जातलो आनी बरे फॅसिलिटी दिवपाकूय मेळटल्यो. पूण हेणी कितें केलें ह्या मिनिस्टरान ह्या सरकारान की लोकांक विश्वासान घेवं ना की बाबा तुमकां एक चला जे न्हंयच्या देगेर आहात तांकां माफ आनी जे कोण पयशे येतात जो रूट वापरतात हो तांकां पयशे भरचेच पडटले. बरें इतले नाका जाल्यार 10 रुपया नाका 5 रुपया पर ट्रीप कितें तरी आसपाक जाय आशिल्लें न्हू. तुवें सडनली काडलें आनी लोकांचेर मारलें तशें जायना तें. कारण तुमीच लोकांक संवय लायल्या. 2000 ऑर्डर काडले आनी लोकांक फ्री केले. 2006 ऑर्डर काडली आनी 2 व्हिलरींक फ्री केले तुमी. आतां जर तुमकां ते परत लावपाक जाय जाल्यार तशे पद्दतीन तें जावपाक जाय आशिल्लें काम. हेणी खूब घाई गडबडीन केला आनी मिनिस्टर मातसो ओवर हे जाला तो म्हणजे एक्सायटेड जावन तेणी केला तें. दुसरे जुव्यावेल्या पुलाचेर हांव एक अलर्ट इशू करता. जुव्यावेलो पूल
म्हणटतो आमी आतां जो फाटलो इशू उलयला त्या नजरेन अत्यंत घातक. त्या चोडणा कितल्योश्योच प्रॉपर्टी बॉलिवूडवाल्यांनी दिल्लीवाल्यांनी घेतल्यात. ते फाल्यां सकाळीं जर पूल जायत मोमेंट त्या जुंव्यान पूल वतलो आनी रस्तो वतलो थंयचे गोंयकार ना जातले. त्या पुलाचेर जेन्ना तें जुवें बाय रोड अथवा बाय ब्रिज कॅपिटल सिटीक कनेक्ट जातलें लोकांक येरादारीक थंय पूल मेळटलो लोक पावतलो पूण त्याच बरोबर जो एथनिसिटीचो जो भंय उक्तायता तोच गेलो ह्यांतलो तो त्या जुव्याक तयार जातलो चोडणाची दिवाडेची जी मूळ हें आसा कल्चर ते त्याच दिसा काबार. Joel, on this ferry issue, what do you think is right? The first step or the second step? लेविंग अ टोल ऑर चार्ज तांकां फेर लावपाची एक जायच आशिल्ली. ओके बट द वे द गव्हर्मेंट हॅज गॉन अबाउट इट कॅनॉट बी वन सायज फिट्स ऑल. यू कॅनॉट हॅव दॅट. आतां पळय दिवारचो लोक आसा तांकां आनी नो अदर मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट सो यू आर कंप्लिटली पुटींग अ बर्डन ऑन देम. सो जे तुजी परिस्थिती आसा ते भशेन तेणी एक हें करूंक जाय आशिल्लें एक मॉडेल तयार करूंक जाय आशिल्लो टेकिंग द एंटायर आय मीन पीपल हू आर युजींग फेरीज इंटू कॉन्फिडन्स टेकिंग दॅम इंटू कॉन्फिडन्स. अशें पंडून सांगलां तशें की तांकां कांयच तुवें पळोवंक ना तेंचे हाल पळोवंक ना कांयच पळोवंक ना आनी हें केलां. एनदर एस्पेक्ट टू दीस इज इट्स मोर अबाउट मेकिंग एन हॅबीट. तूं एक पाटी तर फ्री कितें दिवंक लागलो जाल्यार गव्हर्मेंटान हेजेरूय विचार करचो की टू विथड्रॉ दॅट वील बी व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज तोच लोक तुका मागीर चॅलेंज करतलो आनी तुका तें मागीर मुश्कील जातलें. सो वेन यू आर गिवींग दीस फ्रीबीज आनी अशेंच खूबशी फ्रीबीज दिल्ल्यो आसा त्यो विथड्रॉ करतना हांकां भरपूर मार बसतलो. So we have to be very calculative in when you are doing this kind of arithmetic.